तेमचे सगळे मेंबर्सांनी म्हाका एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें ऑन द 12th of August रिगार्डिंग द ओवर स्पीडिंग अँड हेवी लोड ट्रॅफिक आसा पळय ते हांगा डायवर्ट करून ह्या रोडान वयता म्हणून. सो तेजें रिप्रेजेंटेशन हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक आनीक SP सावथाक आमी इन्फॉर्म केलें की अशें तेजें रिप्रेजेंटेशन आसा. जाल्यार तेजी रिव्ह्यू घेवपाक तेच काँग्रेस ब्लॉकाचे सगळे मेंबर्स आणि त्यांचे बाकीचे लोकल्स आहात जे आमच्या ऑफिसांत आयले वॉट इज द रिव्ह्यू जाल्यार ते आमी रोड आडयता हेजेर इश्यू जालो. PI तांकां कन्विन्स केले आनी म्हाज्या मामलेदारान सिन्स इट इज द NH-70 यू कॅनॉट ब्लॉक द रोड. सो ते रिप्रेजेंटेशन रिव्ह्यू कितें जाला म्हणून ते हांगा आयिल्ले तेन्ना म्हाजो PI मामलेदार ट्रॅफिक PI अँड RTO आमकां सगळ्यांक घेवन मिटींग घेतली आमी. सो कलेक्टर हॅज ऑलरेडी इश्यूड अ नोटिफिकेशन सिन्स देर इज अ लँडस्लायड एट द अनमोड घाट. सो डायव्हर्शन आसा ते टील 2nd of September म्हणल्यार ते डायव्हर्शन तो हेवी लोड आसा पळय ते ट्रक्स आसा ते ह्या सायडीच्यान डायव्हर्शन करपाक लायला. आतां तेजेर ते एग्री जाले ते नोटिफिकेशन. आतां सेकंड इश्यू आसलो की थर्मल घाट लिटल कंजेशन आसल्यान कितें काय म्हणल्यार ट्रक आसा ते डिस्टन्स दवरना. सो म्हाजो PI ट्रॅफिक ऑलरेडी ते मॉनिटरींग करता आनी ताका आतां स्पेशल आनी तो इंट्रस्ट दीन वी टोल्ड देम टू जस्ट एटलीस्ट कीप द गॅप ऑफ 100 to 200 meters हेवी लोड गाडी आसा तेका सो दॅट द फ्लो ऑफ ट्रॅफिक गो स्मूथली. मागीर तुका आयलो तुमचो इश्यू तेन्ना अनवॉन्टेड पार्किंग एंड हेवी लोडेड गाडी वयता म्हणून. जेन्ना आमच्या RTO ते डिस्कशन केलें तेन्ना RTO सांगपाक लागलो की देर इज अ स्पेशल एन्फोर्समेंट टीम. सो ताका हांवें डायरेक्शन दिला जस्ट इन्फॉर्म द एन्फोर्समेंट टीम स्पेशली नाव दिस गणेश चतुर्थी म्हणटकीर तेमी ते मातशें तेजेर मॉनिटर करचें कित्याक आतां मातसो ट्रॅफिक फ्लो चड आसतलो कित्याक कारवार लोक आसा ते आपल्या गांवांक वयता नाजाल्यार हांगा काणकोण भायर खंय आसा ते आपल्या गांवांक लोक येतात. सो देर इज अ फ्रॉम लास्ट नाव फर्दर अनदर 2 weeks म्हाका दिसता मेजर ट्रॅफिक फ्लो आसतलो. सो PI अँड ट्रॅफिक PI ते एश्युरन्स दिला की दे वील कीप द विजिलंट कीप प्रॉपरली. आनी आमकां असो कळून आयला की इट इज व्हेरी गुड थिंग्स टू नो फ्रॉम द PI. फ्रॉम लास्ट 3 years आमी पळयला की ट्रॅफिक एक्सिडेंटाचो जी गजाली आसा एक 3 वर्सां पयलीं 11 डेथ जाल्ल्यो. म्हाका दिसता 1 वर्साच्या पयलीं पोरू जवळ 6 जाल्यो आनी प्रेझेंटली म्हाका ओन्ली 2 डेथ अँड दॅट इज ऑल्सो सेल्फ एक्सिडेंट. सो इम्प्रुवमेंट आसा पयलीं तो मेजर इम्प्रुवमेंट जायत आसा आनी आमकां जाय की जाता तितलो क्लियर फ्लो जावपाक जाय. अँड आय एम व्हेरी होपफूल दॅट माय PI अँड ट्रॅफिक PI आमी ते बरें काम करतले आनी वील सी दॅट the free flow of traffic especially during the Ganesh Chaturthi. Okay. आम्ही फाटले 12 दिसां पयलीं एक मेमोरंडम दिल्लो जो ट्रॅफिका लागून ट्रॅफिक रिलेटेड जो काणकोण टू मडगांव हायवे आसा ह्या रोडाचेर जे मायनिंग ट्रक्स आनी कोळशा ट्रक्स येतात त्या ट्रक्सा लागून आमच्या लोकांक खूब त्रास जातालो. म्हणजे हांगा कसली जावं एमर्जन्सी जाली एम्बुलन्स वयता जाल्यार तिका ओवरटेक करून काणकोण वचपाक त्रास जातालो. तशेंच जॉबाक वयतात त्या लोकांक त्रास जातालो. सकाळ फुडें स्कुलां वयतात कॉलेजी वयतात टिचर्स जावं स्टुडंट तांकां त्रास जातालो. ताका लागून आमी ही मागणी एक मेमोरंडम ह्या सगळ्या लोकांनी दिल्लें जे एडमिनिस्ट्रेशन जावं डिपार्टमेंट जावं चीफ सेक्रेटरी जावं गव्हर्नरा सेक्रेटरी जावं मागीर चीफ इंजिनियर PW जावं डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जावं साऊथ गोवा कलेक्टर जावं साऊथ गोवा SP साऊथ गोवा डेप्युटी कलेक्टर साऊथ गोवा मागीर आमचे DYSP मागीर काणकोणचे जे ऑथॉरिटी आसात त्यो पोलीस स्टेशन PI ते काणकोण पोलीस स्टेशन PI ट्रॅफिक काणकोण RTO डिपार्टमेंट काणकोण आनी हांकां रिक्वेस्ट केल्ली जे हे ट्रक्स येतात जे ओवरलोडेड जे आमचे रस्ते पाड करतात किंवा ओवर स्पीड येतात पण आमकां ट्रॅफिकाक त्रास करतात आमचे जे लोकांक ओवरटेक करपाक दिनात सारके टायमार पावपाक ना तेंचे हे सगळें बंद करपाचें बॅन करपाची आमी मागणी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटी केल्ली. आनी आज ताका लागून आमी प्रोटेस्ट करपा खातीर आमी काणकोणचे जे बॉर्डर आसा पळय चॅकपोस्ट थंय गेल्ले आनी थंय आमचो प्रोटेस्ट करून आमी गाडी आडयल्ल्यो. मागीर आमी त्या नंतर आमची काणकोणची ऑथॉरिटी जे पोलीस स्टेशन PI पणजी काणकोण पोलीस स्टेशन मागीर जे आमचे मामलेदार त्यांनी वचून आमकां मध्यस्थी करून त्यांनी आमकां सांगलें
तुम्ही सध्या आडयनाकात. तुमचो इश्यू आम्ही त्या डेप्युटी कलेक्टरान वचून बसून उलोवया आनी सॉर्ट आउट करात. तेका आम्ही डेप्युटी कलेक्टरान आयिल्ले. डेप्युटी कलेक्टरान जे आमचे काणकोणची ऑथॉरिटी आसा, जे पोलीस इन्स्पेक्टर काणकोण, मागीर पोलीस इन्स्पेक्टर ट्रॅफिक, मागीर आरटीओ आनी मॅजिस्ट्रेटाक घेवन मिटींग केली आनी आमची मागणी आसा ती आमी ती सांगली ती मान्य करता म्हणलें आसा. हो इश्यू आसा जेन्ना बाबा आसा सदांच इश्यूचो हो असो मोकळो करीत येयल्लो आसा आनी आज तेणी सगळे कलेक्टराक सगळे स्टाफ जे पोलीस जावं ट्रॅफिक जावं मामलेदार सगळ्यांक घेवन आनी आमच्या जी टीम आसा ती सदांच तेच फाटल्यान रावन हो आयचो हो ट्रॅफिकाचो मायनिंगा पळय ट्रक वयता त्या ट्रकाचो जो इश्यू आसलो तो कलेक्टर साहेबान आमच्या जनार्दन बाबान हो कलेक्टरा फुडें सबमीट केलो आनी तो इश्यू आतां सॉल्व करता म्हणून सांगले. ताका थँक्यू.